गोंयच्या मांडवी न्हंयदेगेर आशिल्ल्या कॅसिनोचो गोंयकारांक त्रास जावपाक लागला. कॅसिनो विरोधान आंदोलनाय जावपाक लागल्या. तातूंतच आनीक एक गजाल कळ्ळ्या. कॅसिनोंत काम करपी एका बाउन्सराक मांडवी न्हंयेत पडून मरण आयलां. त्या घडणुकेची चवकशी करपाची मागणी काँग्रेस पक्षाचे म्हणयारे सिद्धनाथ बुयावान केल्या. पयरच्या राती एका कॅसिनो वयल्यान एका बाउन्सराक मांडवी नदीत पडून मरण आयलां अशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या. पूण कांय पत्रकांतल्यान वाचिल्ल्या प्रमाणे ही केस तांणी दुसरे भशेन फॅब्रिकेट करून हशप करपाचो प्रयत्न चल्ला. आतां कित्याक लागून तो खबर ना. आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे हो बाउन्सर जो आशिल्लो एका कॅसिनो प्रायड वानाच्या प्लाटून जो आसता त्या प्लाटूनाचेर आशिल्लो आनी ताजे वयल्यान ताका पडून मरण आयलो. आतां तो कसो पडला तांचे भितर कितें जालां तें आमकां म्हायती ना. तें इन्व्हेस्टिगेशनान पुलिसान सोदून काडपाची गरज आसा. आमचो प्रश्न असोच की ताणें म्हणलां की ताका फिट्स येवन तो जेटी वयल्यान पडलो. तो आमचो सिंपल प्रश्न आसा, जेटी वयल्यान पडलो जाल्यार जेटीची कॅमेरा फुटेज तुमी घेतली काय कितें, फुटेजी वयल्यान चॅक केला काय कितें, जेटीचेर तुमचे जे लायफ गार्ड्स आसपा जाय लायफ गार्ड्स आशिल्ले काय कितें, लायफ गार्ड आशिल्ले जाल्यार ताका कित्याक ताचें नांव मुकेश शर्मा आसा आनी हाची थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. कारण ही केस हशप करपाचो प्रयत्न चल्ला. आनी एक मुद्दो येता म्हणटा तो हे सेक्युरिटी जे बाउन्सर आसात हांकां ते पसाराचे अंडर रेजिस्ट्रेशन आसा काय कितें. कॅसिनोंत काम करपी बाउन्सर न्हंयेत पडून मरप म्हळ्यार कॅसिनोंत येवपी पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न येता. कॅसिनोचे कामगार आपल्या वांगड्याक वाचोवपाक शकना जाल्यार कॅसिनोंत येवपी पर्यटक मांडवीन पडल्यार कशे वाचयतले असो प्रश्न बुयांव करता. Lifeguards should be there on jetty as well as the casinos and the platoons. Where are the lifeguards? No security ना कोणाक थंय, सेफ्टीच ना. आतां हांगच्या बाउन्सरांकच सेफ्टी ना जाल्यार ते आनी जनतेचे जे ट्युरिस्ट वतात तांची कितें सेफ्टी पळयतले. कांय दिसां फाटीं बुयावान असोच कॅसिनोच्या बेकायदेशीर रितीन कॅप्टन ऑफ पोर्टान दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वां पायातळा कशी घालतात हें उक्ताडार हाडिल्लें. मात त्या विशीं कोणीच चवकशी केली ना. आतां तरी ह्या बुडान मेल्ल्याची चवकशी सरकार करतलो काय ना होय प्रश्न आसा. गोंय सरकाराक गोंयच्या लोकांचें कांयच पडिल्लें ना. 1 जुनाक आमी जी पत्र बरयल्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी तेन्ना कितल्योश्योच ज्यो इरेग्युलर गजाली थंय घडटात कॅसिनोच्या भितर आनी भायर त्यो आमी दाखोवन दिल्ले आसात. अजून पर्यंत तांचें कसलें एक्शन जायनात आनी तातूंत भितर आतां जर ह्या बाउन्सराकच कॅसिनोचो जो कामगार आसा ताकाच मरण येता जाल्यार हे आनी जे ट्युरिस्ट आसात तांकां सेक्युरिटी कितें दितले. हाचे पयलीं एका ट्युरिस्टाक 18 वर्साच्या भुरग्याक जाचें नांव धनुश आशिल्लें हैदराबादचो भुरगो ताका मरण आयिल्लें आसा. पोरूं फिडर बोट जी वतात तांकां व्हरपाक 48 लोक आशिल्ले तांचो एक एक्सिडेंट जावन मरता सगळे वाचले. सो हें सगळें घडटा आसतना हाचेर कसलीच कंट्रोल नासतना सरकाराचो ह्यो सगळ्यो गजाली चल्ल्यात. कसलेंच ऑडिट जायना. गेमींग कमिशनर येवपाचें आशिल्लें तें येना. सो आमची मागणी इतलीच आसा की जे गेमींग कमिशनर येवपाचो आशिल्लो तेच येवचे आनी हांचेर कंट्रोल येवचो ह्या सगळ्या कॅसिनोचेर. आनी ही जी केस आसा रिसेंट ताजी इन्व्हेस्टिगेशन जावचें, थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी खरें कितें निमित्त आसा ते बाउन्सराच्या मरणा फाटल्यान तें सोदून काडचें.